पेट्रोलाचे दर वाडिल्ल्यान लोक इलेक्ट्रीक वाहनां वटेन वळटात। मात ह्या ईव्ही खातीरची मागणी सध्या उणी जावपाक लागल्या। हाका जायती कारणांय आसात, ती खंयची ते पळोवया। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार। 2023 वर्साचे तुळेंत गोंयांतल्या येरादारी खात्या कडेन वेगवेगळ्या तरेच्या वाहनांची नोंदणी मातशी वाडल्या, पूण इलेक्ट्रीक वाहनांची नोंदणी उणी जाल्या। 2022 वर्सा राज्यांत 5,683 इलेक्ट्रीक वाहनां नोंद जाल्ली। 2023 वर्सा हातूंत वाड जावन ताची 9,482 इतली नोंदणी जाल्ली। पूण 2024 वर्सा ईव्ही वाहनांची नोंदणी उणी जावन ती 9,026 जाली। राज्य आनी केंद्र सरकारांनी ईव्ही वाहनांचो प्रचार करपा खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो सुरू केल्यात। ते प्रमाण ईव्ही वाहनां खरेदी करपा खातीर अनुदानाची रक्कम दिल्या, पूण ईव्ही खातीर विक्री उपरांतची सेवा मेळपाक कळाव जाता। सर्व्हिसिंग करतना वाहनांचे भाग मेळपाक कळाव जाता। बॅटरीची समस्या जाणवता। फावो ती चार्जिंग स्टेशनां नाशिल्ल्यान चालकांक त्रास सोंसचे पडटात। अशा वेगवेगळ्या कारणांक लागून ईव्हीचो आंकडो उणो जायत आसा। 2023 वर्सा गोंयांत वट्ट 81,318 वाहनांची नोंदणी जाल्ली। 2024 वर्सा हो आंकडो 2,990 वाडलो। 2024 वर्सा राज्यांत वट्ट 84,308 वाहनांची नोंदणी जाल्ली। हातूंत चडांत चड 53,183 दुचाकी आनी 20,942 चारचाकी वाहनांचो आस्पाव जाता। 2024 वर्सा सगळ्यांत चड वाहनांची नोंदणी ऑक्टोबरांत 10,497 जाल्या। 2024 वर्सा 2,769 माल येरादारी वाहनां, 3,376 मोटार कॅब, 545 बशी, 2,434 दुचाकी गाडयो भाड्याक दिवपाक, 74 ॲम्ब्युलन्स, 24 ट्रॅक्टर आनी बांदकाम क्षेत्रांत वापरिल्लीं 168 वाहनां नोंद जाल्यात। 2023 वर्सा 48,948 दोन चाकी आनी 19,372 चारचाकी गाडयो नोंद जाल्यो। ते भायर 5,337 मोटार कॅब आनी 3,935 भाड्याच्यो सायकल नोंद जाल्यो। 2023 वर्सा सगळ्यांत चड 9,125 गाडयो नोव्हेंबरांत नोंद जाल्यात। वाहन नोंदणींतल्यान येरादारी खात्याक 2023 वर्सा 398 कोटी रुपयांची येणावळ मेळ्ळी। 2024 वर्सा 42 कोटी रुपया वाडून 440 कोटी रुपया जाली। म्हळ्यार 1 ते 20 जानेवारी 2025 ह्या काळात 28.90 कोटी रुपयांची येणावळ मेळ्ळी। 2023 वर्सा येरादारी खात्यान वेगवेगळ्या प्रकारचे 15,718 परवाने जारी केल्ले। 2024 वर्सा ताचो आंकडो 14,658 मेरेन देंवलो। म्हणल्यार जानेवारी 2025 वर्सा 918 परवाने जारी जाल्यात। आतां मेरेन सगळ्यांत चड वाहनांची नोंदणी म्हापशे RTO कडल्यान जाल्या। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक आनी एक्सार फॉलो करात, यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।